The South Goa District Congress Committee today has organized the cycle rally, and we are happy that our leaders, CLP leader Digambar Bab Kamath, our former CM Luizin Bab, our state office bearers, district office bearers, block committees, I सगळे पार्टिसिपेट जाता है सायकल रॅलीक. एक आक्रोश, जनाक्रोश लोकां भितर आसा कोविड टायमार, आनी वेन द इकॉनॉमी ऑफ आवर कंट्री हॅज कॉलॅप्स्ड, आयज लोकांचे सर्वायवल डिफिकल्ट जाल्ले आसा. आनी त्या टायमार आयज द कॉस्ट प्रायस ऑफ पेट्रोल एंड डिझल इज अराउंड 35 रुपीज एंड 36 रुपीज. म्हणजे जे कॉस्ट आसा पेट्रोल आनी डिझलाचे ते 35 आनी 36 रुपया आसा. आनी हो सरकार लोकांच्या बोल्सांत पयशे घालपा सांडून ह्या टायमार लोकांच्या बोल्सांतल्यान पयशे काडटात. वेगवेगळे टॅक्स, सेंट्रल गव्हर्नमेंट टॅक्स, स्टेट गव्हर्नमेंट टॅक्स, प्लस रोड एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स, हे करून हे 35 रुपया वयले जे कॉस्ट आसा ते 100 रुपयांचेर व्हरून विकतात. म्हणल्यार आयज जर सरकाराक जाय जाल्यार पेट्रोल 35 आनी डिझल 36 रुपयांनी सरकार विकपाक शकता. दॅट इज द कॉस्ट प्रायस. ह्या टायमाचेर तुमी टॅक्सीस सगळे काडून उडोवपाची, आनी तुमी आनी लोकांक त्रास करपाक तुमी जीएसटी हाडली. पेट्रोल आनी डिझलाक तुमी जीएसटी लागली ना, ताका वॅटूच दवरल्या. आयज सगळी टॅक्सीस जर एक केली जाल्यार ह्या सरकारान 300% टॅक्सीस सगळे वाडयल्ले आसात ह्या थोड्याच टायमा भितर. जवळ 34 टायम्स 43 टायम्स गेल्या एक वर्साक तेणी रेट्स वाडयल्ले आसात. मे म्हयन्याक 16 पावटी वाडयल्यात, जून म्हयन्याक 16 पावटी रेट्स वाडयल्ले आसात. म्हणजे अशी एक म्हारगायेचो भयंकर राक्षस तयार केला. पयलींच ह्या पॅन्डेमीक टायमाचेर लोकांक जगपाक कठीण जाल्लें आसा. सो आमी सरकारा कडेन मागतात आनी बीजेपी सरकाराक याद करून दितात, तुमी मॅनिफेस्टो प्रॉमिस केल्लो की 60 रुपया वयर तुमी पेट्रोल डिझल करपाक दिवपाना म्हणून, आनी तुमी झिरो वॅट म्हणून अनाउन्स केल्लें पेट्रोल आनी डिझलाचेर, पूण तुमी आयज विसरल्यात. सो ह्या टायमार मागतात, तुमकां याद करून दितात. आनी ह्यो जो रेट्स तुमी आयज म्हारग करून, कारण पेट्रोल आनी डिझलाचो रेट्स म्हारग करप म्हणल्यार फक्त पेट्रोल आनी डिझलाचोच जायना, ताका एक ओवरऑल इफेक्ट आसा इकॉनॉमीक. प्रत्येक गजाली कडेन पेट्रोल आनी डिझलाचे प्रायस इफेक्ट जाता आनी म्हारगाय ओवरऑल वाडटा. सो त्या खातीर ओवरऑल लोकांक तर एक रिलीफ मेळटली. काँग्रेस टायमार कमी करून आमी विकले, त्या टायमार जीएसटी प्रॉब्लेम नाशिल्ले, इकॉनॉमी बरी आशिल्ली. आयज इकॉनॉमी कॉलॅप्स जाल्याक जीएसटी खातीर लोक बेकार पडलेले आसा, धंदो बंद जाल्लो आसा. त्या टायमार सरकारान हे लोकांचे काकूड करचे एक्चुअली, आनी हो प्रायस एकदम देंवोवचो. ह्या सरकारान सेंट्रल गव्हर्नमेंटान जवळजवळ 22,69,000 करोड रुपया कलेक्ट केल्यात सेंट्रल गव्हर्नमेंटान, आनी स्टेट गव्हर्नमेंटांनी सगळे मेळून जवळजवळ 13,11,000 करोड रुपया कलेक्ट केल्ले आसा. म्हणजे ह्या शॉर्ट टायमा भितर केंद्र आनी राज्य सरकारान लोकांच्या बोल्सांतल्यान जवळजवळ 35,80,000 करोड, आय एम रिपीटिंग, 35,80,000 crores. It's just not 35,80,000. It is 35,80,000 crores of taxes, whether it is roads and infrastructure tax or whether it is other taxes. ह्यो गरजे भायर सरकारान इम्पोज करून इतले पयशे लोकांच्या बोल्सांतल्यान काडल्यात. आयज काँग्रेस पार्टीन ठरयलें देशभर की लोकांचो हो आक्रोशाक काँग्रेस पार्टीन आवाज दिवचो. लोकांक जे त्रासां पडल्यात तो लोकांचो आवाज आयज मोदी कडेन पावोवचो, ह्या बीजेपीच्या गव्हर्नमेंटा कडेन पावोवचो. त्या खातीर आमची वेगळी संघटना आयज रस्त्यार येयल्ली आसात, एजिटेशन करतात, आनी लोकांचो आवाज आमी ह्या इनसेन्सिटीव भेड्डो जो जाल्लो आसा, भैरो जो जाल्लो आसा आनी कुड्डो जो जाल्लो आसा हो केंद्राचो सरकार, जो इनसेन्सिटीव जाल्लो आसा, तांकां आमी जागो करपाचे प्रयत्न करतात की लोकांक तुमी एक रिलीफ दियात. हो प्रायस कॉस्ट प्रायसाचे हाडून म्हणजे 35 रुपयान पेट्रोल आनी डिझल तुमी विकपाक शकतात, तो 35 आनी 36 रुपयान तुमी विकचो आनी एक लोकांक वेगळे तरेन रिलीफ दिवचो. फक्त रोड्स आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्साच्या रुपान जवळजवळ 4 लाख करोड तेणी लोकांच्या बोल्सांतल्यान काडल्यात. आनी बाकीचे स्टेट आनी सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे बाकीचे टॅक्सीस फक्त पेट्रोलियमाचेर जवळजवळ 35,80,000 crore हे लोकांले काडलेले आसात. ते तुमी बंद करचे. इकॉनॉमी रिवायव जातकर, पॅन्डेमीक टायम काबार जातकर मागीर तुमी थोडो करून तो वाडोवचो.
आजच्या दिसा आमी एज्युटेशन दवरला हे आमचे नेशन वायज एज्युटेशन हे जावन आसा प्रायस हायक. सद्याक पेट्रोलीचो दाम तुमकां खबर आसा खूंय पावला तो. ताका लागून आमी काँग्रेस पक्षान थ्रू आउट इंडिया आमी ही सायकल रॅली काडल्या आनी आमी सायकल रॅली तेचे परी व्हरल्यार ते आमचे सगळे मेंबर चलोन वयतले हांगासून आमच्या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसांक आनी गव्हर्मेंटा लागीं अर्ज करता की जाता तितल्या बेगीन तांणी वॅट देंवोवचे आनी प्रायस देंवोवचो म्हणून हे डिझल आनी पेट्रोलीचेर. जेन्ना आमचो सरकार आशिल्लो तेन्ना गॅसीचो प्रायस जावन आसलो 481 रुपीज आनी आज पावला 835 रुपया. ताका लागून आमी म्हारगायेचे वयर रॅली दवरल्या. सो मागता तुमी सगळ्यांनी मागपाक आनी जाता तितल्या बेगीन देंवोवपाक गव्हर्मेंटान देंवोवपाक. देव बरें. ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीन अख्ख्या देशभर हो कार्यक्रम दिल्लो आसा सगळ्या राज्याच्या डिस्ट्रिक्टाक की तांणी प्रायस हायक जो जाला पेट्रोलियम प्रोडक्ट्साचेर ताचेर वेगळे वेगळे कार्यक्रम आयोजीत करचे. काल सांखळेच्या हातून गिरीशान आनी सांखळेच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी बैलगाड्यांत बसून एक रॅली काडली. पयर महिला काँग्रेस आनी यूथ काँग्रेस तांणी आख्खें पणजे हालोवन सोडली सगळे. आज मडगांवां सायकल रॅली आनी चलून हांगाच्यान लोलयाक साक्षी मानून ताच्या मुखार आमी भायर सरतात. जें उतर ह्या सरकारान गोंयकारांक दिल्लें की निवडून आयले जाल्यार हे सरकार 60 रुपयाचे वयर पेट्रोल वचपाक दिवपाचें ना आनी कितें करपाक दिवपाचें ना अश्यो वेगळ्यो वेगळ्यो घोशणा दिल्ल्यो मॅनिफेस्टो भितर घाल्लें. आज पेट्रोल 100 रुपया कडेन पावत आयलें, गॅस 1000 कडेन पावत आयलो आनी लोकांक वाली उरलो ना. काँग्रेसचें सरकार आशिल्लें तेन्ना 60 रुपया पेट्रोल जालें जाल्यार रस्त्यार येताले, गॅस 400 जालें जाल्यार माथ्यार घेवन लाकूड घेवन कोण जेवण करतालो, आनी कितें जालें जाल्यार आनी कितें करतालो. आतां त्यो खंय गेल्यो म्हणून हांव नकळो. तांगे बायलो खंय गेल्यो, महिला तांगे त्यो हे आशिल्ल्यो त्यो महिला मोर्चाच्यो त्यो कोण आतां रस्त्यार दिसना. थोडे जाणां मंत्री जाल्या केंद्रांत पूण अजून कांय आवाज उठयल्लो कोणा दिसना. सगळ्यांचो आवाज बंद जाल्ल्या भशेन दिसता. आनी म्हणून लोकांक याद करून दिवपाक की हें सरकार कशें आश्वासनां दिवन फटोवन सत्तेर आयलां, ह्या सरकारान येतगीर कितें केलां, लोकांक आज खंय पावयल्या, लोकांची परिस्थिती कितें जाल्या आनी ती लोकांक परत एकदां याद करून दिवपा खातीर आज ही हांगा सायकल रॅली आनी चलून ताचे बरोबर वचून आज आमी हांगाच्यान स्टार्ट करता. ह्या मैदाना वेल्यान हें मैदान लोलयाचें मैदान ह्या गोंय राज्यांत घडिल्ल्या क्रांतीचे साक्षीदार आसा आनी म्हणून हांव मानतां की आज ही रॅली हांगा काडटा ह्या सरकाराच्या प्रायस रायजाच्या विरोधात ही परत एकदां गोंयांत क्रांती घडोवन रावतली अशी म्हाका खात्री आसा. नाही आज एक कॉमन सादो मनीस आहा, ही इज युजिंग मिनिमम स्कूटर, मिनिमम मोटरसायकल. म्हणटकूच हे पेट्रोलियम प्रायसीस जे वाडयले ऑन पेट्रोल, ऑन डिझल, ऑन गॅस, it is affecting the common man. It is affecting everyday life. It is affecting the transport. So it has affected all over the country, all over the state, where the prices are soaring high. आणि आज लोकांकडे ही जी म्हारगाय आयल्या ही सोंसपाक जायना. तर आमी रस्त्यार येवचे पडले आनी ह्या पवित्र भुमींतल्यान आमी जेन्ना आतां सायकल रॅली काडले, हांव मागतां गोंयच्या लोकांक की हे सरकाराक पुटोवन दिवपाक तांणी जे आश्वासन दिल्लें इलेक्शना टायमार, पेट्रोल प्रायसीस देंवयतले, डिझल प्रायसीस देंवयतले, गॅस प्रायसीस देंवयतले, ही आश्वासन खंय पावली. आमी आज निशेध मारतात आनी सांगतात दोनूय सरकारांक, स्टेट गव्हर्नमेंट एंड सेंट्रल गव्हर्नमेंट, प्लीज मेंटेन योर assurances. If you have got any honor and dignity for your assurances, please bring down the prices as early as possible, because international crude prices has come to the lowest all over the world.